तेका सांगण्यान एका भायर काडला, ओडून काडला, स्लेव्स तो ओडून काडला तेका. हेचे प्रायचित्त तो भोगतलो. तो म्हटल्यार ठाणेचो भाचो, हांव ठाणेचें चेडू. आमची कुल देवता थाण्या. पैगीर गिरो मंडळ गिरो आमचो देव. तो धरल्या वाचून रावचो ना. 60-70चो देव तो एक उलो मारलो पावता. आयज लोकांक त्रास दिवपाक राजा जाल्या आनी प्रजेचे हाल करता. आमी आदी काणी आयकलेल्यो पूण ह्यो सत्य जालें आतां. ह्या भुरग्याक आमी 5 बोटांनी हात लागना आनी आयज तेका ओडीत ओडीत हाडला. तेणी कांय लोकांचें लुकसाण करूंक ना. तो गोंया खातीर झडटा, लोकां खातीर झडटा. आयज तो आमच्या ठाण्या गांवांत सगळी जमीन तेणी हडप केल्ली आहा आनी आमकां म्हणटा हडप घेता. आमी पयशे घेता म्हणटा लोकां कडल्यान. आमी कोणा कडल्यान चाराणे घेवंक ना. आमी आसा तशी जगता. आमच्या वयल्यान आमी मोडटा, गोंयाक लागून मोडटा. आमच्या ठाण्या गांवांत तेणी लोकांक ब्लॅकमेल केल्या आनी आपूण जिखून येता. आमी ते पावस पुरी करून केन्नाच दिवची ना. आमचो जीव आसा सर केन्नाच दिवची ना. आयज पर्यंत सोंसलें, गांवचो मनीस म्हणून सोंसलें. आतां आमी सोंसपाची ना. आनी हो त्या भाच्या समान तेंचो तेजे तर अशें हाल नाल्यार आमचे कशें हाल जातले. बाकीच्या गोंयकारांचे कशें हाल करतलो. गोंयकारा कडेन एकूच मागणी आतां जाता तितक्या बेगीन तुमी भायर सरात. तुमचे वयले संकट टाळा. नाजाल्यार तुमी अशेंच ओडीत ओडीत थंय रस्त्यार उडयतले आनी तुमची जिना आराम करतले. ते डबल इंजन टिबल इंजन 500 रुपयां खातीर तुमी बळी पडनाका. सांगता तें आयका आनी भायर सरा आनी आज ह्या आझाद मैदानार 1000